येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. बुधवारा सकाळी मडगांव 2 स्टेशनरी दुकानात लागलो उजो. या उज्यात सामानाचो लासून गोबोर. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान घडली घडणूक. दुकानाच्या धन्यांनी उक्तायला दुबाव. आयज गोंय सरकार महिला सशक्तीकरणाच्यो घडोवन हाडटात कार्यावळी, पूण त्याच दिसा आदिवासींच्या महिलांक बसचे पडटात उपोशणाक. हो खंयचो न्याय, विचारतात अनुसूचित जमातीचे फुडारी. चंद्रावडो बॉयज फातोर्डान रिबेलो पंडल मायणाक एका गोलान हारोवन मेळयले जैत. 17वे ऑल गोवा रिबेलो पंडल ओपन फुटबॉल सर्तीच्या सेमीफायनलीत मेळयली सुवात. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. मये पाटो वाठारांतले दोंगुल्ले वयल्या काजीक बुधवारा अचकीत उजो लागलो. सुमार 3 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे शेतकार सुनील नायकान सांगले. पळयात. बुधवारा सकाळी 11 वरांचेर उजो लागला आसूं येता अशें काचकाराचो शेजारी शिवदास वळवयकारान सांगले. उजो पालोवपी दळाची गाडी आफयली, पूण काजींनी वचपाक वाट मेळूंक नाशिल्ल्यान तांकां परत वचचें पडलें. घरच्या बायलांनी आनी शेजाऱ्यांनी धांवपळ करत उजो आटापांत हाडलो, पूण खुपूच कास्तिको काडच्यो पडल्यो. उजो लागलो म्हणजे सकाळच्यान आमी पळयता की उज्याचे जे पेटोवन जेन्ना हें जाता पालोवन जेन्ना ते वयर सरता पळय कण ते आमी सकाळच्यान पळयता, पूण तितलो येना, शेतान घातला कोणी तरी अशें दिसलें. पळयता पळयता आमी दनपार जाली. आतां दनपार जाली म्हणटकूच आवाज येवंक लागलो उज्याचो आवाज येना. आमी घरा कडसून आमी 5-6 जाण धांवून येयले सायडीक सुनिलाच्या घरा. सुनिलाचें घर उक्तें आसा, पूण सुनिलागेर कोण उलय केल्यार जाप दिना म्हणटकूच दिसलें ती वयरूच काजीन दिसलें. पळय जाल्यार उज्याचें प्रकरण वाडलें. उजो नेटान वेगान वाऱ्याच्या हितून दनपारचें कड आसल्या कारणान सामकोच हें जावंक लागलो, व्हांवूंक लागलो. घरा तेंच्या घरा कडेन पावपाक इतल्यान कोणी तरी हांवें न्हू कोणी तरी त्या प्रमाणे फायर ब्रिगेडीक फोन केल्लो. फायर ब्रिगेड नेमकी त्या टायमार पावली. तेंच्या घरा कडेन रावन तेजे जे सरावंडींग आहा पळय ते पयल्यान पयली आग तेजी थंयसरली उजोवन घेतली. आनी जशें तितले पावता पळय तेंच्यांनी बरें काम करून फुडें तशें पायप पावता ते पर्यंत तेंच्यांनी तशेंच आमचे जे शेजारी आहा पळय ते कोळसुली घे बालदी घे जे आसा ते प्रमाणे उदकाचो नळाचो फ्लो तसो कमी आसता न्हू, म्हणजे घराच्या प्रमाणे भायर पालयतलो जाल्यार म्हणून तशें बालद्यो भरून कोळसुल्यो भरून आमच्या शेजारच्या बायलांनी म्हूण आमचे वांगडचे न्हू तशें ताका एक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो आमच्या तरी पूण उजो तसो आटपा ना. तरी पूण बारीक बारीक धुता. सुनील जो आसा तो तशें हेच्यान तरी कोणाची कटकटीची ना ती, तो आपला काम कितो म्हणून त्या हिशोबान आमी म्हटलें चल मातशी हेल्प करुया आमचे कडेन जाता तें. आमकांय तेणी पयली हेल्प केल्ली आसा म्हणटकूच आतां एक करुया म्हटल्यार तेजे मिसेसीक मातशी हेल्प जातली म्हटलें. चेडूय आसलें तेजे घरा कडेन म्हणून दोगां तिगां आपली खंय पावतली म्हणून एक धांव घेवन तेजे कांय मातशें आमचे कडेन जाता ती हेल्प केलें. तरी पूण अजून उज्याचो हें आसा पळय तो कमी असो जायना. दनपारच्या कारणाक लागून पेट घेयत आहा, पेट सुकलेलेच आहा. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. बुधवारा सकाळी मडगांव वाठारांत 2 स्टेशनरी दुकानात उजो लागलो. हो उजो दुकानात शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागला असो दुबाव दुकानाच्या धन्यांनी उक्तायला. पळयात.
बुधवारा फांतोडेर उजो लागला आसूं येता अशें स्टेशनरी दुकानाच्या दनयांनी सांगले. उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवांनी लॉयला हायस्कुला लागसार आशिल्ल्या स्टेशनरीचो उजो सुमार 3 वरां उपरांत पालोवपाक यश मेळयलें. उजो नियंत्रीत करपा खातीर 2 उजो पालोवपी इंजिनांचो वापर करचो पडलो. लाखांनी लुकसाण जावपाचो अदमास दुकानांच्या दनयांनी उक्तायला. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला असोय दुबाव तांकां आसा. आमकां सकाळचें आयज 6/5/2024 आमकां कॉल आयिल्लें मॉर्निंग 5:30 ते उजो लागलो म्हणून कोमा मारगांव शॉप स्टेशनरी शॉप सेलिब्रेशन म्हणून एक सजन नायक तो प्रोपरायटर आहा तेजे शॉप आनी दुसरें लागीं आनी एक शॉप आहलोलें. सो हे मेन सजन नायक आहा ते सेलिब्रेशन आहा म्हणटा ते तेका उजो लागलेलो मेन आनी इमिजिएटली आमी आमचो फर्स्ट टर्न आवट धाडलो. सो पयलें तांकां कोणें इन्फॉर्मेशन दिल्लें सो तेणी येवन इमिजिएटली तें शॉप ओपन केलें. सो स्मोक येता म्हणून तांकां कोणें कॉल दिल्लें. सो गेले ते ओपन केलें तेन्नाच तेणें उज्यान बरी हीट जाल्ली आहलेली भितर. सो पेट घेतलो कित्याक ते ऑक्सिजन सप्लाय मेळ्ळें. सो इमिजिएटली आमी वचोन फर्स्ट टर्न आवट वचोन ते सारको उजो पालयलो. पालोवप म्हणचे कितें तें भितर हीट आसता खूब स्टेशनरी तेंगे झेरॉक्स मशीन कॉम्प्युटर असली वस्तू आनी स्टेशनरी झेरॉक्स बरक्स सगळें मारपाचें तें सगळें तेंचें भितर आहलें पळय तें जळोन गेल्लें आहा आनी पुरो भरलेलें आसलें स्टेशनरी. सो इमिजिएटली फर्स्ट टर्न आवट केलो. सो उजो कांटोरान हाडलो इमिजिएटली. मागीर सेकंड टर्न आवटूय आमी मडगांवसान आपयलो कित्याक तें सगळें काडूंक पडटा. एवरी स्टेशनरी आयटम आहा तेंका भितर हीट गेल्ली आसता. उदक देखून मारल्यार इमिजिएटली आफ्टर सम टायम तें कितें जाता परतून हीट जाता आनी रिइग्नायट जाता. सो इमिजिएटली सगळें काडून आमी तो क्लियर केला. कितें लॉस बी कितें सांगला? लॉस स्टेशनरी तेंगे इन्शुरन्स बी कांय ना म्हणल्यार इन्शुरन्स झेरॉक्स बेरॉक्स मशीन आहाय प्रिंटर आहा देन कॉम्प्युटर आहा. सो तेंचे सगळें भितर आहलें आनी फूल स्टेशनरी लॉस जाल्ली आहा. सो एक्झॅक्ट एमावंट तेणें आमकां दिवंक ना ओर कितलें तेका इन्शुरन्सूय ना. सो तेका आमकां डिटेल कितें कितें आहा कितलें लॉस एका कितले चार्जीस कितले जाता पयशे कितले पडटा. सो ते प्रमाणे आमकां तेका बरोवन दिवपाक लायला. सो सगळी डिटेल मागीर मेळटली जेन्ना तो रिपोर्ट मागता तेन्ना सगळी डिटेल घेवन ऑनलायन एप्लिकेशन करतलो. सो डिटेल आमकां जाय. सो लॉस एस्टिमेट करता. केन्ना उजो लागलो म्हणून कळत तुमकां? साधारण सकाळची 4:30 लागलो आसपास जाय कारण 5 जेन्ना आयला तेन्ना सगळें पेटपा लागिल्लें. शटर वयर काडल्यार उज्यान पेट घेतिल्ली. भायर काडपाचें वा साल्वार करपाक कांय चान्स मेळूना. वेल्युएबल म्हळ्यार प्रिंटर्स आशिल्ले व्हडले 3 प्रिंटर आशिल्ले कॅननचे प्लस बारीक प्रिंटर आशिल्ले PC आशिल्ले 3 PC आशिल्ले. 100% लॉस जाला. सो उलयन काय फायदा ना म्हणजे इट्स ऑल टायमाचें म्हणपाचें. कॉज ऑफ फायर बी कितें? कॉज ऑफ फायर कितें कशें कळ्ळां कशें? एक्चुअली कितें हा सिस्टम सगळी ऑफ आसतात फक्त एक CC कॅमेराचे सर्किट ऑन आसता. हांगा जावपाचें कशें कितें जावंक शकता कांय खबर ना 100%. शॉर्ट सर्किट बी काय? शॉर्ट सर्किट इज 100%. कित्याक सांग हांव म्हजे हाजेर ऑफ करचे शटर डावन करचे पयलें हांव ते स्विचीस सगळे कंपल्सरी पळयता. तुम्हारे बाजू के शॉप में लगा कुछ आपको कुछ अंदर से कुछ लॉस भी हुआ है? नहीं, अंदर से लॉस नहीं हुआ. बाहर का पूरा जल गया मेरा भी. मीटर जल गया, वायरिंग जल गया, अंदर थोड़ा सामान जल गया. लॉस है अकाउंट कितना है तुमका? लॉस हो गया मेरा 3-4 लाख रुपए का लॉस मेरा भी हुआ है. अच्छा ओके. आपको कब पता चला आग लगा? सुबह मॉर्निंग एक फूल वाला फूल लेने को आया था, उसने वो सब बताया. ओके. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयज गोंय सरकार महिला सशक्तीकरणाच्यो जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा.
पूण त्याच दिसा आदिवासींच्या महिलांक उपोशणाक बसचें पडटा. हो खंयचो न्याय? अनुसूचित जमातीच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय आरक्षणाचेर न्याय मागताना सरकाराक जाप विचारली. पळयात. विधानसभा वेंचणुके खातीर राजकीय आरक्षणाक मागणी करून अनुसूचित आदिवासी गट फुडाऱ्यांनी बुधवारा पणजेच्या आझाद मैदानाचेर उपोषण सुरू केला. एसटीक विधानसभा वेंचणुकेत राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर निमाणी अधिसुचोवणी जारी करपाक ह्या पंगडान आयतारा भाजपा सरकाराक 48 वरांचो अल्टिमेटम दिल्लो. हे दिकेन सरकारान कसलीच कारवाय सुरू करूंक नाशिल्ल्यान बुधवारा ह्या पंगडान उपोषण सुरू केले. पळयात. आयज गोंय सरकार महिला सशक्तीकरण कार्यावळ घडोवन हाडटा, पण त्याच दिसा आदिवासीच्यो महिला उपोशणाक बसता. हो खंयचो न्याय? फाटली 20 वर्सां आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनल रायट्सा खातीर झगडटा. आदिवासीच्यो महिलांचे जर तुमकां सशक्तीकरण करपाक जाय, तेंच्यो ज्यो कितें अधिकार आसा, घटनात्मक अधिकार आसा, ते मेळोवन दिवचे. आनी त्या गोश्टीक आमी 20 वर्सां झगडटा. आनी जेन्ना आंदोलन महिलांनी, खास करून आदिवासीच्या महिलांनी हो विशय जेन्ना हातीन घेतलेलो आसा, तुमी देशांतली सगळीं आंदोलनां काडून पळया. जेन्ना आदिवासी महिला आंदोलनाक उतरता तेन्ना यंत्रणेचेर ताण येता आनी तो ताण हाडपाक सरकारी यंत्रणेचेर ताण हाडपाची परिस्थिती आमकां हाडूं नाका, ही सरकारा कडेन मागणी. 2003 नंतर जेन्ना आमी एस टी जाले न्ही, सो तेन्ना नंतर जे आमकां रायट्स मेळपाक जाय आसले, जावं ते आयज आमचे 9500 FRC केस पेंडींग आसा. आमचो 2500 कोटी जो आमकां फंड मेळपाक जाय तो मेळना. शेड्यूल एरिया नोटिफिकेशन ज्यो जावपाक आसल्यो त्यो जायना. तशेंच जे आमचे बाकीचे जे रायट्स आसा, जावं ते आमच्या गांवांनी रस्ते पावपाक ते पावना. आनी एकच उपाय म्हटल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ताका लागून आमी फाटलीं 2 वर्सां कंटिन्युअस आमी फॉलोअप करताले सरकारा कडेन आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आनी ज्यो ऑथॉरिटी आहा, इलेक्शन कमिशन. पूण आयज पर्यंत आमकां 2 वर्सां जालीं, पूण आमकां फक्त आश्वासनां दिल्या, पूण प्रत्यक्षांत कांय जायना. फाटीं आमी 23 फेब्रुवारीक जेन्ना आमी प्रेस घेवन CMाक अल्टिमेटम दिलो 7 दिसांचो, की तुमी होम मिनिस्टरा कडेन जशें तुमी प्रॉमीस केल्लें जेन्ना हावजान, की होम मिनिस्टरा कडेन डेलिगेशन व्हरतलें म्हणून, तें व्हरात म्हणून. मागीर ताबडतोब तेणी 24 वरां भितर डेलिगेशन वयलें आनी आमकां दिसलें की आतां ह्या प्रश्नाचेर कितें तरी सुटावो येतलो म्हणून. जेन्ना डेलिगेशन गेलें तेन्ना होम मिनिस्टरान 28 तारखेक तांची जी प्रायम मिनिस्टराची कॅबिनेट मिटींग आसतली तेन्ना हो प्रश्न ते मांडटले आनी रिजोल्युशन पास करून फुडलो प्रोसेस आसा तो चालू करतले म्हणून तेणी सांगलें. आनी जेन्ना तेणें अश्युरन्स दिलें, आमकांय दिसलें हेचे आतां फुडें कितें तरी जातलें म्हणून. आयज पर्यंत आमी फायनल नोटिफिकेशन मागताले आनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व कर म्हणून आमी मागताले. पूण 28 तारीख नंतर जेन्ना ज्यो 2 कॅबिनेट मिटींग जाल्यो, प्रायम मिनिस्टराच्यो कॅबिनेट मिनिस्ट्रीच्यो ज्यो 2 मिटींग जाल्यो, तितून हो मुद्दो कांयच डिस्कशनाक येवना. सो तेज नंतर आमी परत एकदां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की 48 वरां भितर तुमी आमकां नोटिफिकेशन हाडून दियात, नाजाल्यार आमी हंगर स्ट्रायकाक बसतले म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आयज हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा आनी आमी वाट पळयता की ह्या प्रश्नाचेर ते सुटावो करतले आनी फुडें ते एक्शन जातलें म्हणून. 2003 गोंयच्या एस टी समाजाक ST म्हणचो दर्जो मेळ्ळो. गेली गोवा लिबरेशन जावचे पयलीं पासून आमी ह्या सगळें करपा खातीर झगडटाले आनी सादारण 64तल्यान एका वेगळो टर्न आयलो आनी झगडून 2003 आमच्या सगळ्या जाणटेल्यांच्या बळाचेर आमकां ST रिकॉग्निशन मेळ्ळें. पूण 2003 ते 2006 पर्यंत BJP गव्हर्मेंट आशिल्लें. ताणें खंयचोच तेजो पाठपुरावो केलो ना, फक्त खोटी आश्वासन दिवन आमची मतां घेतलीं. ताजे नंतर 2006 ते 2012 पर्यंत काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें. ज्यो आमच्यो संघटना आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो BJP मय जाल्ल्यो आनी तेंच्यांनी तेजे कांयच हालचाल करूं ना. अकस्मात 2011 BJPक स्वप्न पडटा की 2012 इलेक्शन येवपाचें आसा म्हणून. त्या टायमार ते आंदोलन करपाक भायर सरतात आनी आमच्या 2 जाणां भुरग्यां मारतात आनी तेतूंतल्यान BJPक सत्ता मेळटात. सत्ता मेळ्ळे नंतर आतां 2012 ते आज पर्यंत BJP सत्ता आसात. आमच्या 2 भुरग्यां तुमी मारलेत सत्ता घेवपा खातीर आनी BJPची स्टायलूच ती आसा, लोकां मारप आनी सत्ता घेवप. सेंट्राकूय तेंच आसा, गुजराताकूय तेंच आसा, गोंयानूय तेंच केलें तांच्यांनी. सो हेंचें हेंच तसो की सत्ता घेवपाक आमच्या लोकांक मारप. सो आतां तुमी मारले न्ही आतां गोंयच्या आमच्या 2 भुरग्यांक, आतां तांकां दिवपाचें जे केन्ना दितले तें बेगीन दियात. हो परिस्थिती जी हांगासर हंगर स्ट्रायकाची हाडून दिली पळय,
पाळी हांगा स्ट्रायकाक बसपाची संविधानान दिल्लो जे ऑलरेडी संविधानान आमचे बरयल्लें आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे एडिशनल कांय मागिना जेन्ना आमकां एसटी स्टेटस डिक्लेअर जालो त्याच्या नंतर हे इम्प्लिमेंट करप आसता सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो संविधानान दिलेल्यो आहा त्या त्या गरजेक आमकां हांगासर हंगर स्ट्रायक करपाक पडटा आनी तेंय बी डबल इंजीन आसतना जाल्यार ही गजाल म्हणटा ही लजेची गजाल आसा आमी समाजा खातीर जे लोक आसा एवरी डे डिफरंट लोक तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले पण एक दीस आमी गॅदरींग व्हडले जातलेच आमचे पूण हे 4-5 बसी हाडून पुलिसांक दवरून जर तर समाजाक भंय घालूंक सोदता जाल्यार ते समाज भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय आमी भियेना गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. खाण्यापार वाठारांतल्या रस्त्यार साबार अपघात जाल्यात. 6 वर्सां उपरांत एप्रोच रस्त्याचें काम चालू जालां. रस्तो आयल्यार अपघाताचेर नियंत्रण जातलें. हो एप्रोच रस्तो पावसा पयलींच पुराय करचो अशें समाजवावुरपी संदीप पारकारान सरकाराक गाराणें घातलां. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जे खाडेपाराचे एप्रोच रोडाचे जे काम चलता ते कामाचें आतां सद्याक काम बरें जाल्लें आसा आनी हरीफ पॅनल नाशिल्ल्यान ते उरलेलें आतां ते पॅनल बी हाडलेले आसात आनी आतां काम जोरान चालू. लोकांची मागणी इतलेंच आहा की पावसा पयलीं जे काम आहा तें काम जावचें आनी एप्रोच रोड जावचो अशी लोकांची मागणी आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार जे आतां धुल्ल जाता त्या धुल्ल जावपा कारण कितें जें काम चलता म्हूण धुल्ल जाता ताका लागून लोकांची डिमांड आहा की उदक मारचें आनी हो लोकांक धुल्ल जावचो न्हू अशी ताची लोकांची मागणी आसा. दुसरें जी गाडी ताका स्लो करपा खातीर ते कितें तरी करचें अशें तेंय मागतात. आज आमी हांगा आंगडीन आसा ज्या जाग्यार एप्रोच रोडाचें काम चालू आसा. तुवें पळयता आसतलें फाटल्यान काम चल्लां. एक्चुली हे काम बाय मार्च म्हटल्यार जावपाचें आशिल्लें पण खंय तरी एक टॅक्निकल रिजन एक जालें आनी दुसरें आरी पेनल्यूर जे क्युरिगन काम वयता तेका लागून मातसो डिले जालो. तेका लागून आतां परत काम सुरू जाल्लें आसा. आरी पेनल्यूर सगळें येयल्लें आसा. कामाचो नेट बरो आसा. स्लो एंड स्टेडी आसा आनी रितसर काम चल्लां. फक्त एकूच केअर घेवपाचें नॅशनल हायवेच्या इंजिनियरांनी की पावसाच्या पयलीं एप्रोच रोड वयल्यातल्यान रेडी जावपा जाय. कित्याक सद्या गरमेचे दीस चल्ल्या ऑफा रोडाचे वयले टेंक्चरी मातशें कमी जाल्लें आसा. एप्रोच रोड जर जालो ना न्ही जाल्यार पावसान ऑफा रोडार परत एक्सिडंट जावचे चान्सीस आसा. ताका लागून पावसा पयलीं हे सगळें क्लियर करून एप्रोच रेडी करून गाडयो वयल्यातल्यान सुरू जावनी अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. ते उदक बी सारकें मारता का? हय फाटल्या दिसांनी 7-8 दीस पयलीं उदक मारपाचें नाशिल्लें अशेंच माती हाडून ते रोलर चलयताले. मागीर हांवें इंजिनियराक कंप्लेन केली. मागीर तेणी येवन हांगा ते तेंगेले रायट्साचे कोण ऑफिसर येयल्लो तेंच्यांनी ते चॅक केला आनी आतां तेंगे रिसर्च जाल्ला. माती मारतकूच ते एक टँकर उदक वता आनी मागीर रोलरान तेजेर चलयता. आतां एक्सिडेंट बीन कमी जातले हांगा रोड जातले. हय रोड जालो की एक्सिडंट मिनिमम येता. ऑफा रोड 100% सेफ आसतले कित्याक फक्त लोकल जे स्कुलाक लागून जे येता पळय न्ही त्योच गाडयो थंय आसतल्यो आनी गांवचे लोक कोण मुड्डेर बागान देवळा कडेन वयता तेच आसतले. बाकी सगळे हायवेतल्यान वयतले. प्लस ताका हांगा सर्वीस रोड आनीक आसतलो. फाटल्या एक सर्वीस रोड तसो आसतलो जो फोंडेच्यान सोमनाथ देवळा कडल्यान आंगडींतल्यान तसो ऑफा रोड येतलो आनी दुसरो सर्वीस रोड हांगा सुरू जातलो तो उसगांव जर ऑफा वयर कोणी वयतले तांकां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. चंद्रावाडो बॉयज फातोर्डान रिबेलो पंडल मायणांक एका गोलान हारयलो आनी तांणी 17वे ऑल गोवा रिबेलो पंडल ओपन फुटबॉल सर्तीच्या सेमीफायनलीत सुवात मेळयली.
मायणा हांगाच्या सेंट रिटा इंगर्जीच्या खेळामळार ही सर्त रंगली. पळयात रोमांचक खेळ. रिबेलो पंडल मायना हांनी ही सर्त घडोवन हाडली. पयल्या अर्ध्यात दोनूय पंगडांनी गोल करपाचे पुराय यत्न केले, पूण ते अपेशी थारले. जाल्यार अर्ध्या वेळार 0-0 अशी मॅच सोंपली. दुसऱ्या अर्ध्यात रोमांचकरित्या सर्त सुरू जाली. चंद्रावाडो बॉयज फातोर्डान 50व्या मिनटार महत्वाचो गोल करपाक यश आयले. त्या उपरांत रिबेलो पंडल मायनाचेर दबाव पडलो. तांणी गोल करपाचे पुराय यत्न केले, पूण ते अपेशी थारले. शेवटाक 1-0 अशी ही फुटबॉल सर्त सोंपली. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. 12 तारखेमेरेन हवामान सुकें उरतलें आनी एकसुरे सुवातेर उतर धुकें पडटले असो हवामान विभागाचो अदमास आसा. सुदैवान चडावत तापमान 35 अंशाच्या सकयल उरलां आनी रातीक सुमार 20 अंश थंड आसतले. फुडल्या 3 दिसांनी चडांत चड आनी उण्यात उणे तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. 13 ते 15 मेरेनच्या 2 दिसांनी हवामानात व्हडलोसो बदल जावचो ना असो अदमास आसा. दर्यादेगे वयल्या वाठारा खातीर कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. फुडल्या 24 वरांत चड करून निवळ मळब आनी धुकें अनुभवपाक मेळटले. आयचे चडांत चड आनी उण्यात उणे तापमान अनुक्रमान 34 डिग्री आनी 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. बेरेस्तारा मळब निवळ, हवामानाची शिटकावणी ना. बेरेस्तारा तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. 12 मार्च मेरेन तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.